3,45 lakhs rupees हे दिला रेंटल आणि हे कंपन्सेशन फॉर 5 years आणि GT म्हणून कोण तरी एक आसा तो हांगा चल्लो वास्कोचो ताका आमी 1,80 lakhs दिला. सो बिट्स ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज म्हणून दामोदर टेम्पल वास्को अशें आमी सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या, फायन दिल्या आणि पेनल्टी आमी 15 दिसाची शोको सेपरेट काडल्या. पेनल्टी ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतल्या. आणि फर्दर वॉट वी हॅव टोल्ड दॅट एप्लिकेशन डिसमीस करतना आमी JEE AE आणि आमचे ईकय घातला. तांणी जर काडना जाल्यार इट वील बी 300 rupees पर डे इम्पोज्ड ऑन देम ऑल्सो फॉर नॉट JEE AE and EE who is in charge of that jurisdiction. नोटीस नाही, ही ऑर्डर एक ऑर्डर आणि एक नोटीस आहे, एक शोकॉज नोटीस आहे ती पेनल्टीक लागून. ऑर्डर इज फॉर रेंटल आणि फाटले पे करूंक ना ताका आणि कंपन्सेशन. अशें एक आतां म्हजे कडेन एप्लिकेशन आयले ती अराउंड 50 एप्लिकेशन आयले. आय सेड सर इट वील बी 50 crores आणि कोणे तरी म्हजी फकाणां मारलेली कळ्ळें तुमकां. सो हांव तांकां आतां सारकें म्हजें जें डिटेलिंग आसा तें हांवें दिलां. आतां थोड्यांनी कितें केलां 100 किलोमिटर म्हणून मारला, पूण 100 किलोमिटर मारतना ताणें ब्रांचीस आपल्यो दिवंक ना आमकां. ब्रांचीस म्हणजे भितर वता ते 500 meters आनी कितें तें आमी सगळें कॅल्क्युलेट करून एज पर आवर असेसमेंट आमी तांकां हें दिलां. आणि दॅट ऑल स्टिंगिंग इज इलिगल टुडे. देर इज नो NOC, नो परमिशन फ्रॉम एनीवन. प्रोसिजर करतलो जाल्यार आमचे ब्लॅक केबल्स आमचे आहा, तो कोड आमचे कडेन आहा, सर्वीस आमचे केबल तुवें पळयल्या हातून तो मिक्स जाय जाल्यार दुसरो कटत जाल्यार ताका शॉक येवपाक शकता. म्हणून तांकां आमी सांगलेलें तूं कलर कोड घे म्हणून. तांणी कलर कोड घेवंक ना. दे हॅव आस्क्ड फॉर रेग्युलरायझेशन आनी दे वन फेलो वॉज पुटींग प्रेशर. सो तशें प्रेशर घातलो आणि खंयच्यान तुवें वयल्यान प्रेशर हाडलो. वी वील नॉट लिसन टू इट. तुवें लिगल करपाक जाय. आतां जिओची वी वर टोल्ड टू पास एन ऑर्डर एंड आय हॅव टू रिपोर्ट टुमारो टू द हायर ऑथॉरिटीज दॅट ऑर्डर मार आनी 15 तारखेक आपल्याक. सो टुमारो आय हॅव टू सेंड दीस टू सगळ्यांचे कोणेच ड्यूज फारीक करना 5 वर्सां. तुमकां सांगलें न्ही. आणि आता ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट इज ऑन 31 January. नो पण तरी आमी नोटीस त्या म्हणपाक नोटीस दिवंक ना म्हणून 10 दिसाची नोटीस दिली. आमच्याय मनशांक सांगले काड म्हणून. आतां हे कितें आसा ना ते ऑर्डर फॉलो करना केला. आतां आमी कितें सांगलां आज ताजे डिसमीस जाला. सो तांच्यो सगळ्यो लायनी एक तर तांणी काडप आणि नाल्यार पेनल्टी आमी ताका परते आनी पेनल्टी मारतले काडना जाल्यार आमी काडटले आनी दे हॅव टू पे दोज फीज. सो राजू कितली केबल कनेक्शन्स आसा, ओनर आसा? Roughly there are around 2 lakh connections in Goa. No, ओनर ते LCOs आसा, MCOs आणि ते सगळे मेळ्यार अराउंड 55-60 मेजर ऑल ओव्हर गोवा. आता एकाच येता काम्यार BSNL आहा ताचे 4 वेंडर्स आहा. आता तूं कितें म्हणटलो एकाच काम्यार 4 वेंडर्स आहा. सो तांचे कितले वेंडर्स कितले आहा ते म्हाका जे एप्लिकेशन आयले ती अराउंड 50 आयल्या. IT डिपार्टमेंटान धाडल्या आणि धाडल्या अशी म्हाका तांच्या कडल्यान हांचे कडल्यान सगळे एप्लिकेशन आयले. चीफ सेक्रेटरी बराबर गेली, मिनिस्टर बराबर गेली, तुझे कितें हे जालें पळय जालें नॉट फॉलो. म्हजें काम हांवें काम म्हजें करप. म्हजें काम हांवें एज पर लॉ करप. हांवें ऑर्डर पास करप, पयशे हाडप डिपार्टमेंटाक. म्हजें काम हांव करता. ते बाकी मिटींग करता, कोणा कडेन वता, कोण आमकां हें करता ते दॅट आय कॅन बिकॉज मॅटर्स आर सबज्युडिस. माय वर्क इज टू पास ऑर्डर्स आणि टू मेक प्रॉफिट टू माय डिपार्टमेंट अँड टू रिमूव्ह इलिगल थिंग्स फ्रॉम द फर्निचर दॅट इज स्ट्रीट लाईट पोल्स वॉट इज कॉल्ड. 15 लास्ट टायमिंग म्हणटा तुमी आतां नोटीसी प्रमाणे 15 days शोकॉज दिला. तांणी काडप नाल्यार 15 दिसां उपरांत. आतां तशें हांव केन्नाय काडूं शकता. तांचे कडेन परमिशनच ना. 90 days तांणी काडूंक जाय ते पयलींच. पूण म्हाका हांव फाल्यांच्यान काड ताणें काडना जाल्यार मागीर हांव काडटलो आनी तांचे कडल्यान ते बाकीचे आनी पयशे वसूल करतलो. एका पोला प्रमाणे 300, 700, 800. 47 lakhs फॉर 2015 to 2017. 47.16 lakhs. त्या प्रमाणे त्याची बँक गिरे. आता त्याचे कांयच ना. ताणें म्हाका कांयच दिवंक ना आनी कांय ना. आनी ताणें म्हाका एप्लिकेशन केलां सगळें घालून ते अशें आपले रेग्युलरायज करता. देर इज नो प्रोविजन टू रेग्युलरायज. आनी आमकां पयशे दिवंक ना कसले रेग्युलरायज. तेणें इवन फॉर्माची फीज भरूंक ना 10,000 रुपया. मागीर रेग्युलर करपाक केन्ना घातली एप्लिकेशन आता 3-4 तारखेक घातली. डिपार्टमेंटाचो तुमकां दिसना नेक्स्ट जाली इतली पयशे कलेक्ट करपाक इतलो डिले जालो. सद्या सर हांव कलेक्ट करता.
आनी कितें करपाचें वी आर डुईंग फॉर्मेलिटीज आनी वी आर डुईंग आतां जालो म्हाका दिल्ली ऑर्डर फ्रॉम 26 डिसेंबर 2024 आय एम डुईंग माय जॉब आतां कोणें करूंक ना ते घेवन कितें करपाचें म्हणून हांवें तांकां 300 रुपीज आतां जर काडना जाल्यार वी हॅव ऑल्सो पेनलायज देम न्हय 300 रुपीज पर डे 300 रुपीज आमी ताका पेनलायज केला पर डे तूं जर काडना जाल्यार पर डे तांकां एका जेईक एका ईक 300 पडटले म्हणजे इट वील बी अरावंड 9,000 रुपीज पर मंथ that will be deducted from his payment. We will tell the accounts department otherwise to the त्यांच्या पेमेंटान payment आमी आमकां म्हाका येना हांव ते अकाउंट्साक कळयतलो ते डिडक्ट करतलो